नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. फुडें कालांत गुरबंची छंदकून पद म्हणटाल काय जाल्यार आत्तां ती बरी चिव चिव चिरपुर करता. त्या इत्याक म्हणून श्री दामोदर बाळिगा हांणी गुरबंचिली काणये भितर सांगलां. जपाना भितरी एक हळ्ळे भितरी एक मंतारी आनी मंतार आशिल्लीं काय. दोगय भारी चांग मनशां, मोवाळ, पुरा जना वयरी प्रीत तांकां. कोण आगत्यस तांकां उपकार करतालीं तांणी. एक दिवस ती मंतारी पंत्यार उठयता. उठानो गडगडतच वासरी वता. हे नमुन्या शीन थंय. रान्नी उज्ज संपिता आनी आयदन घासो बसतना तिका मायदरा मेट्टारी एक गुरबंचीन पडलेल दिसता. ती वचून तीक धरता. शियांक ती गुरबंची थंडेन गेल्या. तिगेल पक्क उबार उठाय तीक त्राण ना. म्हणटारी ते गुरबंची उबार एक सुके आवंगाल्या गुटलान रान्नी येद्रा येवन बसता, हुंसाणी लागचे खातीर. मागीर ती ते गुरबंचीक हुननिशी पिवयता, शित्ता कण खावयता. तितलें जेतना गुरबंचीचे त्राण येता. तिका पक्क हालोवचें जाता. आतां म्हणटार तीक भायर व्हरून सांगता, आतां तुका उब्बो जेत न्हू चेडा, तूं वच. तूं रात फाल्लें शियान तूं भायर आशिल्लें म्हूण सांगता. गुरबंच्याक बणी सीदा वच्चें ना. ती थंयची एक घेल्ल्यार बैसून छंद करून पद म्हणून सुरू करता. मंतारील गुणगान करता. तिगेल आभार व्यक्त करता. मंतार येवन आयकता. दोगांय त्या गुरबंचील पद आयकताची. मागीर गुरबंची वता. थंय राबय ना गुरबंची. सदळ सकाळ येता आनी ते घेल्ल्यार बैसून प्रती दिवसूय थोडे वेळ पद म्हणटा आनी तांकां दोगांकय संतोश करता आनी वता. अशी चलत आशिल्लें. तें मंतारिल्लें शेजारच्या घरांत आनेक मंतार आशिल्ली. बरी जोर वायट मनीशी. ती सकाळीं उठायतली न्हय. ती पांगूर माथ्यार मुस्क घाल गांडीर वत येता न्हिदोच म्हळ्यार ती भारी प्रिती. तिका प्रती दीस फांत्यारी हें गुरबंचकाल पद आयकुचें करकर जाता. कशीपणी कोर हें गुरबंचीन पद म्हणा तशें कोरका म्हूण ती लेखता. आनी एक दीस फांत्यार उठयत ती आनी एक पेचकात घेवन निपोवन राबता. गुरबंची केन्नाच्या मणक येता, घेल्ल्यार बसता आनी पद म्हणूक चोंची उदार केल्या की ना ही तें गुरबंचेर जीब कातोवन सोडता. आतां गुरबंचेर तोंडां दुखून पदा बदला रगत येता. ती चर 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 कोन्न म्हापशी वता रडतरी. हांगा मंतारी आनी मंतारो ते गुरबंचेक राखून बसताची. एक दीस जालो, 2 दीस जालो, 3 दीस जालो. तेन्ना लेखताची कसकी अपाय जालां हें गुरबंचेक. आमी पळोवका तीक वच्चो म्हणून एक दीस सकाळीं तांणी भायर सरताची. थोडे धान्य धरताची, फलवस्तू धरताची आनी दोगय गुरबंचे सोदून वताची. दूर 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 गुड्डू चडटाची, गुड्डू देंवताची, न्हंय दांटवताची, मैदानार वताची. तशी वता 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 तांकां एक रुखारी एक पाक्कू दिसता. वागवाळी म्हणूय म्हणटा ताका, बॅट म्हणटाची. तें माती सकयल पायर वयर कोरून लांबून आशिल्लें. ताणें दिसा न्हिदोत न्हय, ते जोर न्हिददास आनी त्या पाक्क्याल्या निमगिताची. तुका गुरबंचेकाल घर खंय म्हूण वतस की म्हूण निमगिताची. तेन्ना पाक्कू सांगता, तेची न्हय जीब कात्तोन गेलेली. आनीक मुखारी मस्त दूर वचका तुमी. उपास एक गुड्डू मेळटा, तें जोडका, तें देंवका. मागीर उजवे दिकान गेल्यार थंय तिगेल घर आसा म्हूण सांगता तो पाक्को. आनी तशी वताची तांकां गुरबंचेकालो घर दिसता. तांणी वचून बागील धाडायताची. गुरबंचेक येवन बागील काडटा. बाप तिका हांकां पळयतना खूश जाता जाल्यार उल्लूचें जायना. चर्र 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 करता. तिगोलो विंगड 2 गुरबंची आसाची. तीक पळोवन घेवचे खातीर तीक कांय नज न्हय तशें जावन तांणी हांकां दोगांकय भितर आपयताची. ती जीब कात्तोन गेलेली गुरबंची व्हरलेली गुरबंचीक हांगेली खबर पुरा चर 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 करून सांगता पुरा.
तांणी कितले तिका उपचार केल्लो म्हूण पुरा सांगता. तांणी तेन्ना ते गैमेळ न्हू एक छंद नर्तन करताची. एक गुरबंची हार्मोनियम वाजयता, एक गुरबंची तबला वाजयता, एक गुरबंची तोंडान तूं हायण दवर न्हू छंद करून नर्तन करता. अशें तांकां पुरा खुशी कोर न्हू. मागीर ती म्हणटारी जागृत करी म्हूण सांगून गुरबंचेक आंब्यानी वत्ताची म्हूण तांणी दोगांय भायर सरताची. तेन्ना गुरबंची भितर वचून एक सानी पेटी हाडटा. त्या पेट्टे भितरी ते गुरबंचीन केन्नाय खंय खंय मेळनाले पुरा ओट्ट करून दवरलेले वज्र मोती वैडूर्य पुरा आशिल्ले. ते काणू ती गुरबंची हे म्हणटारी दिता. तांणी ते घेवन घरकडेन येताची. घरकडेन येवन तांतूल वज्र विकून तांणी तांगे लायक करून घर करताची. तांणी सुखार आसताची. तेन्ना हे शेजारची म्हणटार पळयता. हें कशें म्हूण लेकून ती येवन सीदा निमगेना. नमुन्यार निमगिता. पळय तुमची रडू नातली ती किनी ओडणे हें म्हणटार पळय इतली ऐश्वर्य मेळ्ळी नवे म्हूण सांगता. तांणी आनी दोगांय चांग मनशां नवे तांणी आशिल्ली सांगताची. तें कशें म्हळ्यार ते गुरबंचेन आमकां पुरा दिल्लेले म्हूण तांणी गेल्लेले वाट आनी पुरा सांगताची. म्हणटारी घरकडे येवन वेसी 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 जाता. अयो हांव कात्तरली मुगो तिगेली जीब. आतां कसो करचें? म्हाकाय जेवका तशीच उडगी रे. काय पूण कोरका जाल्यार हांव कशी वचचें? हांव जीब कातरल्या न्हू तिगेलें. तिका मागीर गुर्त मेळटा नवे म्हणून ती एक उपाय करता. ती तिगेली वेस बदल करता. गुर्तू कळना तशी विंगळ वेस घालता. आनी ती वय थोडी धान्य घेवन गुरबंचेकार घर सोदून वता. तांणी सांगिल्ले वाटेर वचून वचून तिकाय तें घर मेळटा. ती वचून बागील धाडायता. बागील धाडायतना दनपारा बारा गुरबंचेक बागील काडटा. ही एक कोण आयल्या भितर आपयता. बैस म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती सांगता म्हणटारी हांव तुका पळोवचें आयली तुका कशें आयकलें हांव म्हूण सांगता. तेन्ना गुरबंचेकाक तिणें वेस बदल केलो तिकेनी. ते कातरले हाता गुर्तू मेळटा. तिका कळटा ही तिची म्हणटारी म्हूण तिका कळटा. जाल्यार तिका कसलें उरलेना. तिका ती खाणा जेवणां पुरा दिता. म्हणटारी वच्ची गडबिडी. केन्ना मेगेल उडगीर मेळटा केन्ना वच्चें म्हूण ती घडये म्हणटा आनी हांव वत्ता म्हूण तांणी गुरबंचेका कळटा. ती भितर वचून तिका यक्षिणी एक दोस्त आशिल्ली. तिगेली उडगास करता आनी तिका सांगता म्हाका एक पेटारा भितरी अमके सगळे वस्तू पुरा घाल न्हू हाड दिवका तुवें म्हूण सांगता. यक्षिणी तिगेले मंत्रानची तिगेले घरांत तूं तो पेटारो आसजेवची म्हणकी करता. गुरबंचेका तो पेटार काणू म्हणटारी दिता. जायत वच म्हूण सांगता. म्हणटारी खुशेन येता. तांकां मेळ्ळेली एक सानी पेटी. म्हाका येदोड पेटार मेळ्ळो म्हूण खुशेन घरकडे येता. घरकडे येवन घरा बागील घालता कोणेय पळोवच्या नज म्हणून. आनी त्या पेटाऱ्याचें मुच्चळ काडटा. पळयल्यार तांतू दुखून कांट्यागुणी विच्चू एंबो काडळमुई कुर्लो सायळो जर्लो पार्ली सन्न सन्न दिवोडू सोकणी मोवा मोसू पुरा भायर येवन तिका धांवडान घेवन तिका चाबू येताची. ही मंचार चडटा मेजेर चडटा धांवन वचून बागील काडून भायर वता आनी चुकोवन घेवचें पळयता. गुरबंचेकाले जीब कातरलेल्याक तिका सम शिक्षा मेळटा. अनेक वरान तूं नव काणये ओटू मेळया. कशी दिसली तुमकी काणी? नमस्कार.